ते तुषाराक पयलीं ते भायर काडटा गाडयेचे एक रात्र हॉस्पिटल काढले तुषार आणि गिरीश जो आमदार काल रात्री आमदार रातभर ट्रिपिंगेचेर दवरलें आनी आतां गाडयेचेर परत आपले कॉन्टेस्टाक कंटिन्यू करता आझाद मैदानात कोण आमी जे आतां जॉयंट वांगडा रावन बी डिसिजन्स घेताले सो आमी तांकांय सांगला लिडर ऑपोजिशनाक सांगला वेंजीक बीन तांकांय कळयल्लें आसा की गिरेशाक आतां 11 हाडटले म्हणून सो ते येयल्या उपरांत मागीर आमी सगळे बसून कितें डिसिजन घेवपाक जाय ते कलेक्टीव डिसिजन एक घेतले आनी तुमकां कळयतलें पूण सद्या तरी जो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा तो चालू आसतलो फक्त एकूच विरेशाय कडेन मागता आमी आनी ताका सांगता की लोकांक लागून आनी गोंयांक लागून तेणी उदक पिवपाचें कित्याक उदक पिवपाचें बंद केलें म्हणून ते काल मातसो प्रॉब्लम जालो सगळे पॅरामिटर्स हाल्ले सो डॉक्टरान आतां एडवायज केला मॅक्झिमम जाता तितलें उदक पीत राव हायड्रेटेड राव कित्याक गरमी वाडलेली आसा आनी तितून आमी हो प्रोटेस्ट आहा तो फूल लॉंग टायम आमी सस्टेन करपाक शकतले आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालपाक शकतले नाजाल्यार तेजो हेल्थाचेर प्रॉब्लम जावपाक शकता सो लेट्स सी आमी कितें आहा तें डिसिजन तुमकां सांगतले पूण सद्या तरी प्रोटेस्ट कंटिन्यू आहा तुषाराकूय तशेंच सांगलां दोगांचें सेम जालां की तेणी दोगांयनी उदक ऑलमोस्ट तशेंच तोय थंय तर कमीच सामकेंच पिलां सो दोगांयचें एकूच प्रॉब्लम उदक पिवंक ना तेंच्यांनी पूण तांकां तें सांगता की जेन्ना हंगर स्ट्रायक करता तेन्ना तूं जाता तितलो हायड्रेटेड रावपाक जाय तुवें उदक पिवपाक जाय उदक सोडप उदक सोडटा हें लास्ट स्टेजीर आसता जेन्ना सरकार आयकत ना सरकार कसोच कानार घेना मनार घेना तेन्ना उदक सोडपाचें आसता कित्याक तो मेरेन आमकां हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरपाक जाय आमकां जर तेंच्या कडेन सरकारा कडेन डिस्कशन करचें पडटा डिस्कशन करतले आमी उलयतले टॉक्स चालू करतले सगळे गजाली जावपाक जाय कित्याक हें अशें ना की आमी उलोवपाक सोदिना काल सीएमान स्टेटमेंट दिलें की विरेशान उलोवचें न्हू जेन्ना आमदार हांगा बसला तेन्ना सीएमान हांगा येवचो विरेशा कडेन उलोवचो तेज्या कडेन डिस्कशन करचें विरेश थंय वचून उलोवपाक शकना न्हू आपलें अनशन मोडून नाजाल्यार विरेशाक ह्या सिच्युएशनान आमी वचून सीएमाच्या घरा व्हरपाक शकना सीएमान येवचो उलोवचो जो चिमला येयल्लो आमी तेन्ना सीएमाक गॅरंटी दिल्ली की कोणूच कांय करपाचो ना थंय कोणेच कांय करूंक ना कोणें उश पासून घालूंक ना हांगा येवचो आमी गॅरंटी दिता की कोणूच कांय म्हणपाचो ना कोणूच कसलें स्लोगन दिवपाचो ना कोणूच कोण बॅड वर्ड्स उलोवपाचो ना कित्याक यो तूं विरेशा कडेन उलय कित्याक आमकां जाय हो इश्यू सॉल्व जाल्लो आमकां आमच्या आमदाराचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा तशेंच आमकां गोंयचो 39A विशय आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा हो 39A स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक आयज विरेश हांगा न्हिदला हो एक सिंबॉलीक कसो आसा पूण आयज एक्चुली आमच्या गोंयान खरे गोंयकार काबार जाल्ले आसा ह्या 39A लागून फॅमिली काबार जाल्ले आसा घरांतल्या घरांत झगड्यो जाल्लेले आसा कित्याक कोण तरी दिल्लीकार येता 5 जाण भाव आसा जाल्यार 2 जाण भावा करून सुटकेस दिता सेट करता तेंच्या भितर झगड्यो लायतात जाल्ले आसा आनी आमच्या कडेन प्रूफ आसा हेचे प्रूफ आसा कशें हॅरेस करता लँड डिलर्स येतात एजंट्स येतात ब्रोकर येतात घरांत झगड्यो लायतात घरांत मिटिंगे घेतात एका भावाक दुसऱ्या भावाच्या अगेन्स्ट बोडकोन घालतात भयणीक बोडकोन घालतात आवय बापायक बोडकोन घालतात सगळें जाल्लेलें आसा आयज थोडे जाणटे आसता तांकां दिसता की आमी आंबे लायला रोयला थंय काजी लायला आनी कितें जागो विकचो न्हू म्हणून पूण आयज कितें जालां दिल्लीकार वयता चेड्या कडेन वचून बॅगां दवरता तो इमोशनल जाता ताका दिसता की म्हाज्या लायफान आसा कित्याक सरकारान कांय दवरूंक ना सो तो आयज हेल्पलेस आनी होमलेस आनी लँडलेस को जाल्लो आसा कित्याक ताका दिसता कितें म्हाज्या बापाया नांवार आसा म्हाज्या नांवार कितें आसा सो तो बापायक अरेस्ट करपाक लागता आनी हें सगळी सिच्युएशन आयज गोंयान घडला जस्ट बिकॉज ऑफ दीस लँड कन्वर्जन जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16 बी पयलीं ह्या विजय सरदेसायन हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली तो फॉर्मुला चालू जालो 16Bच्यान 16B जालो मागीर 17 जालो 39A जाले हे सगळे पाड पडला हे 16Bच्यान चालू जाले तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा आनी हेकाच लागून हे दिल्लीकार येता आयज जर दिल्लीकारांक सांगलेले दोंगर आहा ते थंय वचून तुमी आंबे रोया काजी रोया नाल्यार आनी कितें फार्मींग करा म्हणून ते दिल्लीकार येवन हांगा फार्मींग करचे नासले जस्ट बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन हे झोन चेंज आयज हे येतात फॅमिली पार्ट घालतात
एक सिंबॉलीक आसा. हो विरेशूद आयज हांगा जाम पडलो असो न्हू. आयज कितलेशेच लोक थंय जाम पडला. तो रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी गोंयकारांची जी गोंयान हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुड्यान, ती तो हांगा दाखयता. तो सिंबॉलीक, हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाला तेचे सिंबॉल हे, आनी सरकाराक पडोंक ना हें सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दियात, ह्या आंदोलनाक तेंको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39A लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेंको दियात. आमी हो 39A स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमचें गोंय साल्वार करूया, ना जाल्यार सगळें काबार जाता. म्हणून ते म्हटलं की विजय सत्याचा असताना हे सगळें सुरू जाल्लें. सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले रोहन खंवटे ताचो फ्रेंड, रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी येदे आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळें प्रत्येक 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आसले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हे सगळें आज पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा, आनी कोण खरें गोंयकार कोण घेवन आसा, आनी कोण फोटींग पॉयंट घेवन आसा. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वोगी रावले, ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन बिपोजिशन कांय ना. हे सगळें मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां न्हू, म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. आमकां गोरवां दिसता, बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवां म्हणून थंय चलोन गेल्ले. हे लोक सगळे जे पाळ्यांतली एसटी समाजा ती गोरवां म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवां न्हू, आपूण कॅटल न्हू म्हणून. हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. पूण न्हू तुवेंनी फोटींगपणां चालू केल्ली, ती फोटींगपणां आजून तुज्या आंगान आसा आनी ती चालूच उरतली. सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका, ते फुडें येतले. फुडें सगळें आमी एक्सपोज करतले आनी ह्या विजय सरदेसाय ह्या एसेंब्लींतल्यान भायरूय आमी दवरतले फुडल्या फावट. सद्या डॉक्टरान सद्या सांगला, सद्या तो स्टेबल आसा. डॉक्टर अस्कर येतलो, ब्रीफ करतलो, कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचें सांगपाक शकना, कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट ना. फक्त डॉक्टरान सकाळीं म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता, पूण ताका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करात, तुमी डिसायड करा, यू ऑल टेक अ कॉल म्हणून. डॉक्टर कितें जाला, रातभर कितें केलां तें डॉक्टर वील ब्रीफ. ओके. सांगता तुषार गांवचे विरेच्या वांगडा बसता. तुषार हो आमचो एक यूथ ट्रायबल लिडर आनी पायाचो मुवमेंट हो एक वन ऑफ द लिडर. जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर, तेणी येवन हांगा हे पोवचे. शिमला तरी तो पावूंक ना, दुसरे ट्रायबल बसले, हे ट्रायबल हांगा पोवचे. गणेश गांवकर आहा, तो ट्रायबल एक लिडर आसा आनी हे आसा स्पिकर आहा. तेणी आमदाराकूय पोवचे आनी ट्रायबल यूथ जो बसला, बाकी सगळे एसटी ऑर्गनायजेशन आसा आमची, तेंच्यांनी येवन हेची दखल घेवची आनी सरकाराक ते जो ट्रायबल एक त्रास करता आमचे स्ट्रायकर आसा ते फुडें मारचे.